Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purem. Book your seat today. Limited seats available. वाळपय वेटनरी दोतोरांनी ऑपरेशन करून एका गायीच्या पोटांतल्यान वट्ट 15 किलो प्लास्टिक काढला. श्रीराम गोशाळेत ही सर्जरी जाल्या. हळदणकराच्या घरा सायडीक एक वासरू पडला आणि तेका ट्रीटमेंटाची गरज आसा हे जेन्ना आमकां कळ्ळ्या बरोबर आमची मागीर टीम गेली आणि टीम वचून सगळ्यांनी वासरू ल्हान आसले तेका हाडले आणि तेजी आवय काडली आणि हाडल्या नंतर लक्षान येयलें की रोखडीच ती खावपाक बरी येना म्हणजे कितें खावंक दिलें जाल्यार खायना. ल्हान वासराचेर आमी ट्रीटमेंट केलें ते आतां थंय गोशाळेन आसा आमचे कडेन. पूण ही गाय जेन्ना खायना तेन्ना आमचे डॉक्टरांनी ऑब्जर्व केलें की तरी एका प्लास्टीक आसा हो तांकां डावट येयलो म्हणून फाटले 10 दीस ऑब्जर्व करून मागीर हेजेर शस्त्रक्रिया करपाची ठरली. त्याच प्रमाणे आमचे गव्हर्मेंट वेटनरी हॉस्पिटल वाळपयचे डॉक्टर सिद्धेश पेडणेकर आणि आमचे गोशाळेचे आमचे डॉक्टर रघुनाथ दुरी हांच्यानी डिसिजन घेतलें की एका ऑपरेट करप आणि त्या प्रमाणे हें काम सुरू जालें. जवळ जवळ 2 तास हें काम ऑपरेट केल्या नंतर लक्षान आयलें प्लास्टीक आहा आणि ती प्लास्टीक आतां तुम्ही पळयता मोठ्या प्रमाणात ही प्लास्टीक गायीच्या पोटांतल्यान मेळ्ळी. भितर जे तिने अन्न सुद्धा जे खाल्ले ते तशें आसले तिका डायजेशन सिस्टम सगळी तिची ब्लॉक जाल्ली. खास करून म्युनिसिपल एरियेंतल्यान किंवा पंचायत भागांत जंय मार्केट आहा थंय त्या भागांतली गोरवां जेन्ना येता भितर 100% प्लास्टीक आसता. गोंयचे सगळे जे म्युनिसिपालिटी आहा पंचायती आहा हेंच्यांनी एक स्ट्रिक्ट एक्शन हे प्लास्टिकाचेर घेवचे जेणे करून आनी अवेरनेस ड्रायव्ह जावंक जाय सगळ्या ग्रामपंचायतींनी. आज पर्यंत म्हाका दिसता कोणीच हेजे सिरियसनेस घेवंक ना खंयचेच पंचायतीन. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.